की म्हाका जर आतां हांव म्हणटा मिनिस्टर रिजायन जाला फाल्यां जर ते मनशान जे हांव आतां फाल्यां कितें घालता पळय फुडें वयतलो पळय लेट देम प्रूव दॅट इट इज देयर. आय विल रिजायन एज MLA ऑल्सो. आय फॉरगेट पॉलिटिक्स. आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट. आय डोंट हांव तसलो एक सांगतलो दुसरो करतलो असलो मनीस हांव न्ही. म्हाका कॉन्फिडन्स आसा म्हजे कडेन. आय नो माय एथिक्स माय प्रिंसिपल्स इन लायफ. आनी कोण ऑपोजिशन करता ते म्हाका कितें ऑपोजिशन टिका करपाचेंच काम न्ही. ताका म्हाका म्हजें आनी कांयच मेळना. पूण खंयचें तरी वर्तमान पळयत जेन्ना हेका प्रायोरिटी दिता दॅट मीन्स दे हॅव सम एविडन्स. बट आय आस्क्ड एडिटर म्हाका दी म्हणटा दिवं ना. सो नाव आय टेक द नेक्स्ट स्टेप एंड आय एम नॉट गोइंग टू लीव दोज टायप ऑफ पीपल. म्हाजें कितें आसा तें करता. डिफेमेशन कितें आसा तें आय कन्सल्ट माय लॉयर बट आय एम नॉट गोइंग टू लीव बिकॉज सी अजूनही ताका पयर सांगलेलें अजूनही तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता तेणें जर सारकी बातमी हाडली फाल्यां आनी सारकें क्लॅरिफाय केलें आय विल टेंड टू फॉरगेट. बट तेजेर म्हाजें एलिगेशन केलां पळय तुम्ही आज चीफ मिनिस्टरान दिल्लें सेंट्रल लिडरशिपाक विचार इज नॉट अन एलिगेशन. देर आर टू इश्यूज. एलिगेशन क्रिएट करपाचो एक न्यूजपेपरान केलो इट इज नॉट एलिगेशन बिकॉज माय कॉन्शियस इज क्लियर. आनी म्हाका हांव अजूनय सांगता म्हजें एलिगेशन करपा सारकें कोण ना. म्हाका लोक गोंयचे लोक वळखता. हे एलिगेशन खंयचे ते पार्टी मातसो नॅशनलाची पार्टी आसतली खंय तरी तो न्यूजपेपर म्हाजे खंय तरी गोंयचे भायर बी छापता आसतले आनी तांकां सक्रेशन जातलेलें. गोंयान म्हजें एलिगेशन करपाक ऑपोजिशन सोडून कोण म्हजेर असो बोट दाडून दाखोवंक शकना अशें म्हाका दिसता. लोकसभा इलेक्शना वेळार बदल जाले फरक पडटलो ना शी म्हजे कडेन हांवें म्हज्या लोकांक एक्चुली हांव इंडॅप्टेड आसा. हांव त्या मतदारसंघाचोच न्ही. आतां म्हणटा त्या मतदारसंघाच्या वांगडा आसा. पूण जेन्ना पयलो निवडून येयलो म्हाका लोकांनी म्हजो स्वताचो वोट नाशिल्लो. हांव म्हाका सांगपाक कितें आसा आय नेवर इंटेंडेड टू बी इन पॉलिटिक्स. मनोहर पर्रीकर तेजें काम पयलें म्हाका इंट्रस्ट जालो आनी हांवें ताका अप्रोच जातरी मनोहर पर्रीकरान म्हाका टिकेट दिली. म्हजो वोट देखून स्वता पयलें इलेक्शन हांवें मारूंक ना. हांवें म्हजें पयलें इलेक्शन एकूण मारूंक ना. पूण इट वॉज आउट ऑफ इंट्रस्ट फॉर मनोहर पर्रीकर भारतीय जनता पार्टी तेजें सरकार द वे यूज टू वर्क फॉर पीपल ऑफ गोवा वीच मेड मी गो इन टू पॉलिटिक्स. आनी मागीर म्हणटा आतां हांव स्थानीक जाल्लो आसा. पूण म्हाजे कडेन लोक हांवें लोकांक सांगूना. हांवें मागीर आज सकाळीं हांव काल दिल्ली आशिल्लो. सकाळीं येयलो फर्स्ट थिंग आय गेव माय रेजिग्नेशन आनी मागीर सेकेंड थिंग हांव गेलो आनी म्हजे सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आनी म्हजे कार्यकर्ते प्रेस घेताले. हांव तांकां डायरेक्ट सरप्रायज दिवपाक गेलो आनी तांकां सांगलें की अशें अशें जालें पार्टी जेन्ना मागता म्हजे बेजार जाले खुबशे कार्यकर्ते. पूण हांवें तांकां सांगलें पळय बेजार जावन कांयच ना. म्हज्या नशिबान कितें आसा तें फुडें कितें आसा तें आसतलें. पूण हांव आमदार तुमचो आसा आनी आमदार जो आसा म्हाका आतां इतलें म्हाका आमदार जावन म्हाजी तुमची सगळीं कामां मतदारसंघाची कामां जी लोकांची कामां आसा इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी पार्टी इज देयर विथ मी. हांव पार्टी कांय सोडूं ना. वाय म्हजी कामां जावची ना. सो लोक बेजार जाले की म्हाका तांकां सांगनासतना रेजिग्नेशन दिलें. पूण एज पार्टी इज एबाव एवरीथींग हांवें रेजिग्नेशन दिलें आनी मागीर लोकांक सांगलें आनी लोकांक समजयलां. आनी फाल्यां जर लोकांनी तेंय सांगलां की तुमकां दिसता की फाल्यां म्हजी कामां जायना वा तुमची कामां जायना आनी जाय तेन्ना तुमकां उलो मारतलो म्हणून सांगलां आनी तेन्ना लोक येतले. सो म्हाका तो हें येवचो ना. आय एम कॉन्फिडंट दॅट पार्टी वील बी देयर विथ मी. आय एम ऑलवेज देयर विथ द पार्टी. म्हजें कितें पर्सनल कांय ना. इट इज ओनली डेव्हलपमेंट वर्क्स वीच हॅव टू बी कंटिन्युएटेड. लोक कितें आसा हें रिएक्शन कितें आसा म्हाका दिसता तुमकां चड खबर आसतलें म्हज्या परस. म्हाका खुबशे फोन येताले. हांवें सांगलें की इट इज अ पार्टीज डिसिजन आनी वेर एवर पार्टी टेल्स टू डू. आनी ऑनरेबल CMनी म्हाका रिक्वेस्ट केलो. सो कितें आसा ऑनरेबल CMन रिक्वेस्ट केलो आनी पार्टीन सांगतरी आय फेल्ट इट एज आय शूड डू इट म्हणून आनी हांवें केलें. ना कितें आसता न्ही पयशे हांव नाशिल्लो कालच्यान कितें जालें. सो हें आशिल्लें पळय तो हें आशिल्लो पळय सोशल मिडियाचो बायट लोकांचे एक प्रेम म्हजे बद्दल. सी आय एम कनेक्टेड टू द ग्रास रूट आनी जेन्ना ग्रास रूट कनेक्ट आसता तो प्रेम स्वता येता आनी स्वता येवन ती प्रेम जो येता हो ते माध्यमांतल्यान तयार जाला. हांवें कोणाक एकट्याकूय सांगूं नाशिल्लो आनी तो प्रेमूच पुरो न्ही. फुडें लोक निवडून हाडटले कोण म्हाका लोक न्ही. आनी लोक म्हज्या वांगडा आसा हें हांव हॅप्पी तितलेंच पुरो म्हाका. तुमी आयज म्हणटा न्ही भायल्यान कोणाक हाडलेल्या खातीर जे निश्ठावान पार्टीचे लोक आहा तांकां सॅक्रिफायस करचे पडटा. हेजे करून पार्टीन फुडें इट इज ते कोण घेता तेजेर आसा न्ही. म्हाजेर तूं म्हाका कडेन विचारता म्हाका पार्टी लागता मेन. सी कितें जावं हांवें तुका सांगलां न्ही जेन्ना म्हाका 5 आमदार आशिल्ले 2 टायम म्हाका मंत्री केलो मरे तेन्ना 4 जाण दुखले आसतले तांकां कितें करूं ना. तशें ना न्ही तें. सो वेन एवर पार्टी रिक्वायर्ड माय सपोर्ट आय हॅव गिवन. तेन्ना ते पार्टींतलेच आशिल्ले न्हू. ना अरे पार्टीचे आशिल्ले आतां ते पार्टींतले आसा न्ही.
ते पूण सध्या नवे आसा न्ही पार्टी ना पार्टीन येयल्ले आसा न्ही त्या भारतीय जनता पार्टीचे आतां तांकां आतां ते घरा कडेन बी कमळ दिसता सगळे कमळ आसता सो कमळ न्ही ते आतां एक म्हणटा ते आतां राव तुमी 4 प्रेस कॉन्फरन्स दाखयता आनी पयलीं स्टार्ट ना करता कितें जालें म्हाका आतां सीएमान हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलें कित्याक सीएम अरे येयलो रे सीएम तूं घे तूं जाय तें कॅन्सील माग रे मागीर आतां हेज्या फुडें आतां कॅन्सील वचना म्हाका सर म्हाका सांगा तुम्ही आता जे म्हटलंय पळय ते काँग्रेसीचे पण अशें आनी कितल्या जाणांक कमिटमेंट दिल्या एक ना तुमकां म्हाका खबर ना सी दॅट इज म्हाका जे पळय हांव एक सांगूंक सोदतलो की म्हाका जे सांगलें पार्टीचे सेंट्रल लिडरशिपान कमिटमेंट दिल्लें अशें तेणी म्हाका सांगलें सो कितले जाणांक हांवें ताका विचारप हें म्हजें सारकें न्ही म्हाका म्हजें काम तेणी सांगलें हांवें विदावट आनी विचार हांव येयलो आनी म्हजें काम हांवें केलें फुडलें कितें करपाचें पार्टीचें कोणाक सांगपाचें पार्टीक सांगतलो आता पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट जाता तशेंच मेसेजी सर्क्युलेट जाता की आता कोणाक मिनिस्ट्री दिवपाची आहा तेणी खंय तरी पोर्तुगाल सिटीजनाक एप्लाय केला सो एज अ फीट मिनिस्टर दिवं शकता तशें सी पयलीं सद्या ती एलिगेशनां म्हजेरूय केलें काल वर्तमानपत्र खडकाचेर की हांवें पयशे घेवन जॉब दिले म्हण म्हाका म्हाजें खबर आहा जे पर्यंत एलिगेशनां प्रूव जायना एलिगेशन्स कॅनॉट बी परमनंट सो जरी तरी ते कोण एलिगेशन कोणें तरी केला आनी तो पुर्तुगेज सिटीजन जाता आनी कितें जाता लेट एम प्रूव एंड देन ऑटोमॅटिकली शी नॅशनल इंट्रस्ट इज फर्स्ट नेशन इज फर्स्ट आनी इफ देर इज अ नॅशनलिटी वीच इज चॅलेंज दॅट पार्टी वील टेक इट्स ओन डिसिजन पूण एज फार एज एलिगेशन्स एंड रियलिटी जशें म्हजें काल एलिगेशन केल्लें की अशें केलां आय एम व्हेरी क्लियर आनी तशें कोण करता पळय तेजें एलिगेशन ही हॅज टू कम आउट व्हेरी क्लियर निलेश बाबा आता कशें जालां की एक क्रिस्तांव मिनिस्टरा कडून दुसरो क्रिस्तांव गेला ते सारकें काय परफॉर्मन्स पळोवन म्हाका दिसता मिनिस्ट्री दिल्ली सारकें तुमकां कितें दिसता ना ना तशें न्ही पळय हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आतां तूं क्रिस्तांव हिंदू हें म्हाका दिसता हें हांवें सांगप सारकें जायना म्हाका कार्यकर्तो म्हूण केन्ना कॅथलीक हिंदू म्हूण हांवें केन्ना पळोवंक ना हांवें काम करीत रावल्लो आसा आनी तशें भारतीय जनता पार्टी पळयना पूण जेन्ना म्हाका सांगलें की रिजायन जाव तेन्ना म्हाका सांगलें म्हणजे हांवें रिजायन जावपाक पडलें न्ही आनी तांकां खबर आशिल्लें की कमिटमेंट जें केलां पार्टीन सेंट्रल लिडरशिपान कमिटमेंट केलें म्हणून सांगलां सो दे हॅव रिक्वायर्ड सम सपोर्ट सो आय सपोर्टेड दॅम Nilesh Babu, the MLA was having a disqualification for that such person the ministry should be given. डिस्क्वॉलिफिकेशन जालें India आमदार केस पयलींचे जे ना डिस्क्वॉलिफिकेशन कितली तेजे पयलीं 8 जाण येयल्ले तेंचे 10 जाण येयले तेन्ना तेंचे डिस्क्वॉलिफिकेशन पटिशन आहा ही पटिशनां चालू करपाचें न्ही तेजें कितें आहा तशें तुमकां दिसता हो पार्टीक लोकसभा इलेक्शनाक हो कितें तरी फायदो जातलो असो दिसता तुमकां जेन्ना अशें जाता पार्टी कितें तरी फायदो जातलो म्हूण पार्टीन म्हाका रिजर्वेशन दिवपाक लायलें न्ही सो कितें आसतलें न्ही रिजायन जालें तेजें लुकसाण लोकसभेक जावचें ना काय कित्याक तुमी फाटल्या वटेन पार्टी कितें इलिशी न्ही पार्टी देशभर पार्टी आहा गोंयानूय आसा देशान पार्टी आहा सो तेंचे कमिटमेंट आशिल्लें म्हूण दे फावंड दॅट इट इज रिक्वायर्ड टू बी डन सो दे मस्ट हॅव डन थिंकींग इन टू एक्शन कितें आसा तें PWD जॉबाची जेन्ना उलयता तेन्ना थोड्या आमदारान अशें म्हटलां की तेंचे शिफारशी आहा ती तुमी एंटरटेन केले ना हांव शिफारीश कशें एंटरटेनमेंट करतले मेरिटार जाल्ले मरे शिफारीश एंटरटेनमेंट करता पळय ते लोकांक सांगूंक जाय तांकां म्हाका सांगपाची गरज ना जे मेरिटार जाले हांवें रिजल्ट देखून पळोवंक ना रिजल्ट जो आसा सी आतां तेजेर एक चर्चा चालू आहा तुमच्या माध्यमांतल्यान सोशल मिडिया खंय तरी पेजीस दाखयता ब्लँक दाखयता तो रिजल्ट घातलेलो पळय तो तसोच आसा आनी तो रिजल्ट दिला पॉलिटेक्निकान पॉलिटेक्निक मेरीट थारायना हे पयलीं लक्षांत घाला तुमी जाता पळय पॉलिटेक्निक जो रिजल्ट दिता तो डायरेक्ट नोटीस बोर्डार मारला आनी डायरेक्ट गो ऑनलायन मारला तितू आतां DSC बसतले डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमिटी बसतली तितू भितर ST आसतले OBC आसतले SC आसतले फ्रिडम फायटर आसतले बाकीचे आसतले हांकां घेवन इंडिविज्युअल मेरीट लिस्ट काडटले आनी मागीर ते मेरीट लिस्ट मारतले आतां हितू भितर मेरीट लिस्ट मारची पयलीं तांकां आपयतले फॉर व्हेरिफिकेशन ऑफ डॉक्युमेंट्स मागीर मेरीट लिस्ट मारतले सगळें प्रोसिजर आसा सो म्हाका दिसता हे जे कोण सांगता पळय निलेश काब्राल हो सडतोडीत उलोवपी म्हाका कारणा काय हालोवपाचें ना म्हजें सांगपाचें कितें आहा वेन आय एम व्हेरी क्लियर आनी हांवें ह्यो गोश्टी करूं ना कोणें केला पळय म्हाजे कडेन येवचो डायरेक्ट यार आतां पूण मंत्री ना हांव सांगलां न्ही तुमचे हुजीर मंत्री ना न्ही रिजायन दिला ऑलरेडी आतां आमदार आहा हांव आमदाराचें रिजायन जावंक सांगलां मरे म्हाजें इलेक्शन केलें जाल्यार आनी कितें जाय तुमकां
सो म्हणजे एलिगेशन करप सोंपें पूण ते कोणाक करून म्हाका बाबा हो हें केलां म्हण सांगचें मरे आय एम रेडी सो म्हाका भंय ना न्ही कसलोच हांव कितें असो दिसता तुका आय एम व्हेरी डिटर्मंड म्हाका काम करूंक शकता what happens to your sincerity with the party? The other thing is that you are one of the ministers who used to work till late night here. Magere, security given nothing you have taken. So everything counts as far as your performance is concerned. I don't know. So what happens everything? तुवें विचारलें बरें आय डोंट नो वेर पीपल वेर अवेर सी बिकॉज कितें जाता थोडे लंडनकर लोकांचो एकूच प्रश्न असो की असेंब्ली लोक पळयता तेन्ना सदांच गव्हर्नमेंटाचे टिका जाता तेन्ना सपोर्ट करतात तुम्ही सांभाळता. तुमकां आतां सपोर्ट नाका म्हणटा गव्हर्नमेंटाचो ना तशें कांय ना सी लास्ट हांव गव्हर्मेंटाचो वेदर आय एम मिनिस्टर ऑर वेदर MLA आय एम पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट म्हणल्यार जे मिनिस्टर आर रन द गव्हर्मेंट बट वी आर पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट सो जे म्हाका दिसता हांव म्हजे टायम काल आशिल्लो पयर आशिल्लो म्हाका हांव पळयतालो ट्रोलिंग हें पळयतालो थोड्यांक म्हजे बद्दल कांयच खबर ना थोडे ते भायर आसता पळय खंय भायर खबर ना खंय आसता ते हांव कांय म्हणना पूण गोंयचे लोकांक म्हजे बद्दल सगळें खबर आहा थोड्यांक बेश्टे घालपाक म्हजें कोण दांताचें पान खाता म्हणटालो कोण हांव पान खाता खंय कितें सांगपाचें असलें ट्रोलिंग जाता दुसरें म्हणटा की म्हजे म्हाका आतां लॉस जातलें कसलो लॉस जातलें हांवें सरकाराचे डिझेल घेवना सरकाराची गाडी घेवना सरकाराचे म्हाका दिसता कसलेच PSO घेवना पर्सनल कितें पर्सनल सेक्युरिटी ऑफिसर घेवना म्हाजे भायर कसलेच सेक्युरिटी घेवना लॉस घातलो म्हाका कसलो वयल्यान सरकाराक फायदो जालो मरे आतां लॉस जातलो सरकाराक म्हाका न्ही कित्याक आतां कोण मंत्री जाता सगळे घेतले पण इलेक्शन अनेक स्टेटमेंट केलं की निलेश काब्राल त्याचा PM लिंडन हातीन आपल्याक सदांच हेल्प केला दे हॅव बीन व्हेरी हेल्पफूल आय एम थँकफूल टू देम तो मंत्री जाता पण जेन्ना तुमी मंत्रीपद देवला तशें कांय ना न्ही शी इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस लेट अस एज्यूम दॅट आय हॅव गॉट इलेक्टेड टुडे अगेन एज ए MLA and I will start working for as a MLA. What is the wrong in that? मंत्री जावपाक जाय म्हणून हांवें तुका सांगलां मरे लास्ट टायम जेन्ना गव्हर्मेंट म्हाका मंत्री केल्लो म्हाजे सारके 2 टायम आमदार आशिल्ले आय वॉज लकी दॅट आय वॉज मेड मिनिस्टर बाय मिस्टर मनोहर पर्रीकर आय एम ऑलवेज इंडॅप्टेड टू हिम आय विल ऑलवेज बी इंडॅप्टेड टू हिम ही इज माय रोल मॉडल nobody can change it in politics as long as I am there he is going to be my role model not that Pramod Sawant cannot be my role model because we are together so we have to see role model who are above म्हणजे पहिले कोण सिनियर आशिल्ले आता ही इज ऑलवेज बी आता कोण आमदार जाता दे कॅन मेक प्रमोद सावंत एज अ रोल मॉडल बट आय एम ऑलवेज सेड मनोहर पर्रीकर इज माय रोल मॉडल इज बिकॉज आय हॅव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम I have seen him function, I have seen his ways of functioning and म्हाका दिसता तेका पळोवनूच आज हांव एक काम करता and he used to work late तो 18 हांव म्हणटा 10 वरां दितालो तो 18 वरां दितालो so maybe from his inspiration that is why I am very happy that he recognized me and made me a minister when he was there at the helm of it. Unfortunately I could not work much more with him because he fell sick but I enjoyed working with him for a long time. तशें काय ना रे असेंब्ली पळय म्हाज्या सरकाराची टिका कोण करता फाल्यां असेंब्लीन टिका केली देखून हांव उलयतलो कित्याक म्हाका हांव आमदार देखून आसतना तुमी पळयल्लें आमदार सुद्दां आसतना मंत्री जालो म्हूण हांव उगी रावनासलो इवन आमदार आसतना हांव सरकाराचे विरोध बेश्टे टिका करता विदावट जस्टिफिकेशन विदावट हें तेजेर हांव टिका करतलोच न्ही आतल्या फाल्यां आमदार आसलो आमदार ना म्हणजे हांव करूंक शकना पूण आमदार आसतलो न्ही आमदाराचे लोकांक सांगूंक जाय आमदाराचो रिजायन बी जावना हांव तुमी आमदार रिजायन जालो म्हण कोण पत्रकार बी हाडीत ना सांगपा येना कितें हाडटा म्हणजे आमदाराचो जावना हांव फक्त मिनिस्टराचो दिला आमदार म्हाका लोक काडटले फाल्यां इलेक्शन आनी 3 वर्सांनी आहा 3 वर्सांनी आहा तेन्ना जेन्ना लोकांक जर हांव नाका लोक काडटले म्हाज्या मतदारसंघान फाटीं हांव तुका सांगता एक आसतलें की म्हाका लास्ट टायम कमी मत पडले कित्याक मत पडले तें सांगता हांव एक नॅशनलिस्ट म्हणजे म्हाज्या मनान कितें आसता नेशन शूड प्रोग्रेस दीस इज माय म्हाजो बापूय फ्रिडम फायटर हांव नको कोणाक खबर आसा जाल्यार माय फादर वॉज अ फ्रिडम फायटर आज म्हज्या वांगडा ना तेणें पेन्शन घेवना तेणें ते तांबडी पट्टा घेवना आनी ही वॉज अ फ्रिडम फायटर म्हणजे तेणें म्हाका लक्षांत आसा अजून इंजिनियरींग जेन्ना म्हाका एडमिशन जालें तेन्ना फ्रिडम फायटराचे चल्याक आनी चलयांक एडमिशन आसलें तेन्ना हांव शिकता तेन्ना आतां म्हणटा ना तें सो तांकां सिट्स आसताली म्हाज्या बापायक हांवें सांगलें म्हाका तें एक स्ट्रीम घेवपाक जाय म्हण तेन्ना तुजे खातीर हांव फ्रिडम फायटर जावना म्हणपालो म्हाज्या गोंया खातीर जाल्लो सो म्हाका दिसता म्हाज्या गुणान बापायचे थोडेशें येयल्लें आसा तें फुडें व्हरतलो सो आय एम हियर एज वर्किंग फॉर द पीपल आय एम ग्रास रूट वर्कर
हांव लोकां खातीर काम करतलो. आतां मिनिस्टर वॉज एडीड एडवांटेज मातशें बरें काम करूंक वयतलें, पूण आतां कितें आहा, सगळे मिनिस्टर म्हजे वळखीचे आनी काम घेवन गेले करचे ना अशें कांयच ना. ते करतले न्ही, कित्याक हांव तेंच्या वांगडा आसा. थोडे म्हजे जुनियर आसतले पूण तेंच्या वांगडा काम करतलो, म्हाका काय पूण प्रॉब्लेम. एज अ मिनिस्टर तुमची खुबशीं कामां तुम्ही चिंतले आसतले त्या कामांची हांव पळय, म्हाका म्हजो पोर्टफोलियो जे पळय हातूंत सांगता NDJRS देशां भितर पयलें हांवें चालू केलें. सो नाव आतां देशान खूब कडेन चालू आसा. अशें आतां PWD ॲप, पोर्टलाचो ॲप, फोटो काडल्यार देशा भितर पयलीं चालू. अशें खूब सांगपाक गेल्यार खूब आसतलें आनी हेजे फुडें खूब करपाचें आशिल्लें. ते जेका कोणाक पोर्टफोलियो दिता, कोणाक मेवता पळय, ताका येवन एक 5 मिनटां बसून बाबा अशें हांवें चालू केल्लें, तुका जर कंटिन्यू करपाचें जाल्यार कंटिन्यू करचें अशें म्हणून रिक्वेस्ट करतलो. कित्याक वी हॅव टू गो मोर इनोवेटीव आनी वी हॅव टू हॅव हांवें EMB बूक केलो आनी फुडें आतां खूब करपाचो आशिल्लो आनी EMB बी करून बाबा खंय कितें जाल्या डुप्लिकेट एस्टिमेट जावपाक जायना. हे सगळे आतां सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सा भितर हांवें टेंडरूय काडलो आनी ताका सिलेक्टूय केला आनी ताणें कामूय केलां. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी म्हाका दिसता हांव फुडलो म्हजो कोण प्रेडिसर जातलो ताका एक्सप्लेन करपाक, ताका करपाक जाय जाल्यार करूं, आमी कितें करूं शकता. म्हणजे डिजिटलायजेशन वॉज मेजर फोकस ऑन एवरीथींग. एवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस तुम्ही पळया मरे, आतां ऑनलायन तुका आतांचे फाटले आतां ऑनलायन हांवें चालू केल्ले, म्हणजे सॉरी डिजिटलायज करपाक फाटली रेजिस्ट्रेशन डेट चालू केल्ले. आतां तूं ऑनलायन तुका मेळटा, तुका ऑफिसार वचपाक पडना. हें कोण सांगना. म्हणजे बरी कामां केली केल्यार कोण सांगना, म्हाका सांगूंक पडटा. आय शूड नॉट वॅग माय ओन टेल. पूण हांव जर एक दीस मागीर केन्ना तरी हांवें कितें केलां पळय एक दीस सांगतलो. पूण आय हॅव डन लॉट ऑफ थिंग्स. आय एम व्हेरी हॅप्पी. बट वेन एवर माय पोजिशन वॉज गिवन टू मी एज वॉट एवर मिनिस्टर, आय हॅव performed out of satisfaction, out of interest for whatever portfolio, and in future whatever responsibility a party at the center gives me, I will take it up. Do you feel that the way you have taken criticism, तो potholes issues अटल सेतूचे आणि दुसऱ्या रस्त्याचेर the new incoming minister? No, I don't know. See, it is the minister who has to take it. I never took criticism. I liked. तुम्ही जेन्ना प्रेस भाव म्हाका धाडटाले वो कोण लोक धाडटाले, आय यूज टू बी प्रोएक्टीव. आय वॉज पार्ट ऑफ म्हजे हितून भितर वॉट्सएप ग्रुपान हांवूय आसतालो. आय डोंट नो इफ यू हॅव नोटिस्ड, बट आय शूड ब्रिंग रिजल्ट्स इन दॅट. एंड आय स्टील नाव आय एम नॉट देअर. इट इज फॉर माय प्रेडिसर हू एवर कम्स टू गेट इट डन. तुम्ही सांगलेले की मानवर परेकार रिजल्ट मागलेले त्यांनी आणि तो डिफेन्स केला. तुमकां कितें म्हाका हांव बारीक रे साहेबा, म्हाका वर्सां घेतली रे. म्हाका जाणटो दिसता, लोकांक दिसतलो जाणटो म्हणून. म्हाका 52 देखून जावना, 51. म्हाका आनी खूब पॉलिटिकल एर्निंग्स उरला. आतां मातशें कितें ओवर टायम करतालो मातशें जाणटो दिसता. आतां मातशें फ्री आसतलो. आतां एक्सरसायज बी करून फिट जावपाक जाता फुडें काम करपाक. आतां टायम नासलो जाल्यार आतां फ्री ना. आतां एक्सरसायज बी करून सगळें फिट जातलो. दिसता की तुमची पार्टी मायनॉरिटी टार्गेट करता की समाजाक आहा तांकां कोणाक टार्गेट करून मायनॉरिटी टार्गेट करता. हांवें तुका सांगलां न्ही, म्हाका आतां 16 वर्सां जालीं BJP. म्हाका हांव कोर कमिटीन आसा, प्लस हांव सेंट्रल लिडरशीप केन्ना येता, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराच्या वांगडा बसता, अमित शाह वांगडा बसता, नड्डाजी, म्हणजे सगळे लिडर जे टॉल लिडर आमचे आसा, आमची मिटींग जाता. आनी हे मिटींग जाता तेन्ना म्हाका केन्ना हांव मायनॉरिटी मेजॉरिटी केन्ना डिस्कस जावना. पूण म्हाका दिसता मायनॉरिटी आनी मेजॉरिटी इज इम्पॉर्टंट टू अल्टिमेटली. भारतीय जनता पार्टी इज अ पार्टी विच इज फोकसिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ द नेशन. आणि नेशन इज फर्स्ट फॉर देम. एंड फॉर मी ऑल्सो आय एम अ नॅशनलिस्ट. म्हाका हांव कट जालो. म्हाका फाटीं वोट कमी कित्याक पडले ते सांगपाक हांव मागीर कोणी प्रश्न विचारलो, डायवर्ट जालो. हांवें 3 प्रोजेक्ट म्हजे काळजान घेतले. म्हज्या मतदारसंघान डबल ट्रॅक जातालो. हांवें डबल ट्रॅक करून म्हज्या मतदारसंघान करून घेतलो. ताका लागून म्हाका त्रास जाले. हांवें म्हजे गार्बेज प्लांट कोणूच नाका म्हणटा. आतां कोण तुमी खबर आसा कोण नाका म्हणटा ते. तांकां गार्बेज प्लांट डोंट वॉन्ट इन माय बॅकयार्ड. म्हज्या मतदारसंघात 4 तालुक्याचे गार्बेज आतां घालता. आतां मडगांवचे हाडून घालता हायकोर्टाच्या अंडर. सो हेका लागून म्हाका त्रास जाले. मागीर हांवें तांबडो लायन स्टँड घेतलो क्लियर जाय. कित्याक लायट ना जाल्यार गव्हर्मेंटा ब्लेम. लायट काय आमी तयार करना. सो हे स्टँड घेवन आतां फुडें गेल्ले आसा आनी आतां लायट आतां फुडें जातली. सो हे 3-4 हांवें स्टँड घेतले. पूण म्हाका मातशें लास्ट टायम वोट कमी जाले. आनी म्हाजें कितें जालें, मिनिस्टर आसल्या कारणान जो पयलीं सांगता लोकांक कितें दिसता की हांव अवेलेबल आहा, म्हाका अपॉयंटमेंट घेवपाची गरज ना, म्हाका कोणूय येयल्यार मेळूंक शकता. म्हाका SMS घातल्यार मेवतालो, म्हाका फोन केल्यार हांव आन्सर करतालो. सो
सो म्हजें हें सांगपाचें दॅट प्रॉक्सिमिटी वॉज देर एंड पीपल एक्सपेक्टेड जेन्ना मिनिस्टर जालो दॅट प्रॉक्सिमिटी शूड बी रिमेन विथ द कॉन्स्टिट्युएन्सी. आतां आय विल बी अगेन बॅक टू माय कॉन्स्टिट्युएन्सी टू वर्क विथ द पीपल. कबराल सर कितें खबर बीजेपी सदांच मतांचें राजकारण करता, तांकां फक्त सत्ता जाय आसता. तुमी आतां म्हटलें की फाटले फावटी तुमकां सामकी कमी वोट्स मेळ्ळी, सो होच खंय तरी एक क्रायटेरिया दवरलो तेंच्यांनी तुमकां ड्रॉप करपाक, की बाबा मताचो चड लिडान बीन येवना निलेश काब्राल. म्हाज्या सारक्यान कितले जाणां मरे कमी मतान येयले तेजे रावले ना. म्हाजें सांगपाचें कितें आहा, खंयचेच राजकारणी म्हणजे खंयचे पॉलिटिकल पार्टी सत्तेक येवपाक प्रयत्न करता. कोणूय जर म्हाका म्हणजे तूं पॉलिटिकल पार्टी हाडून दाखयली की आमकां सत्ताच नाका, आमी पॉलिटिकल पार्टी अशी रावंक शकता, हांव तुका सांगता तें आयकता. खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी देशा भितर वा खंय जगा भितर ताका राजकारण म्हणजे तूं हेड द गव्हर्मेंट ओ हेड द हे खंय आसचें ना, आसपाकूच जाय न्ही. नाल्यार पॉलिटिकल पार्टी कित्याक करतात ते सोशल सर्वीस पार्टी करपाच्यो. सो खंयचेच पॉलिटिकल पार्टीक राजकारण हें जें आसा हें सदांच म्हत्वाचें आसता. तेजे खातीर कितेंय तें करूं शकता तूं बिकम इन इम्पॉर्टंट. पण म्हाजे खातीर तूं जर सांगता की इट इज बिकॉज ऑफ मी, म्हाजे खातीर जाल्यार म्हाका दिसना. आय एम व्हेरी ओपन. आनी जर जालें न्ही फाल्यां तुमकां दिसता न्ही, आय विल बी द फर्स्ट वन टू टेल यू. त्यांना 8 आमदार घेतले आम्ही म्हणतात मनोहर आपलं रोल मॉडेल पॉलिटिक्सचा. त्यांना 8 आमदार भितर दिगंबर कामत वरले, त्यांना एका टायमार दिगंबर कामतांनी ते घेतलो त्यांना रायट डिसिजन आले का म्हणून ना. सी कितें आसता पार्टी तुका सांगता पार्टी डायनॅमीक इज डायनॅमीक. फाल्यां निलेश काब्राल फाल्यां ना पार्टी चलची ना काय कितें. आतां आमची भारतीय जनता पार्टी आतां तेजे पयलीं वाजपेयी आशिल्लो सारको टॉल लिडर, वाजपेयी आज ना पार्टी चलना काय कितें. पूण मनोहर पर्रीकराचे एक सेंटिमेंट आशिल्ले ते पार्टी खूब दीस थारायले, कित्याक ताका पयलीं खूब दीस पयलीं येवपाक सोदतालो. मे बी इट इज नाव द डिसिजन ऑफ द पार्टी दॅट ही हॅज बीन ब्रॉट बॅक. सो इट इज द डिसिजन ऑफ द पार्टी. आय स्टँड बाय द पार्टी. आय कॅनॉट स्टँड घेऊन ना म्हणतात तुम्ही तसं म्हणतात कितें 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 आफ्टर पार्टी मनोहर सोपली की मागीर दुसरी पार्टी जाली म्हणतात. ना ना तशें ना रे. मनोहर पर्रीकरची स्टँड जो पार्टी जी आसा गोंयान मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद भाऊ नायक अशे 4-5 जाण लिडरांनी भारतीय जनता पार्टी गोंयान स्टॅब्लीश केली. ती एक दिसान जावंक ना. तितून भितर दिगंबरूय आसलो तेन्ना स्टॅब्लीश करपाक, ते विसरले दिसता. मागीर तेंचे पॉलिटिकल रिजन्स डिफरन्स कितें जालें तें सोडून दी, म्हाका ते डिटेलान वचपाची गरज ना. पूण जेन्ना सेंट्रल लिडरशीप स्टेट लिडरशीप डिसायड करता की इट इज अ युनिवर्सल डिसिजन घेवपाक. सो वॉट हांव कितें म्हणूं शकता. आतां जशें म्हाका रिजायन जावं पडलो, आतां म्हाजेर लोक पळयता दोळे व्हडले उक्ते करून की हांव कितें पार्टीचे एगेन्स्ट उलयतलो, पार्टीचे हें उलयतलो. तसले गोश्टी हांव करचोच ना जाल्यार. सी डिसिजन म्हाका कितें फोर्स करूं ना. म्हाका रिक्वेस्ट केलो, सेंट्रल लिडरशिपान रिक्वेस्ट केलो, CMान रिक्वेस्ट केलो. हांव पळय वर्ड रिक्वेस्ट म्हणटा, रिक्वेस्ट. म्हाका जर फोर्स केलो जाल्यार हांव रिजायन जानासलो. हांव तें सांगता. म्हाका रिक्वेस्ट केलो जाल्यार रिजायन जालो, आनी फोर्स बी केलो जाल्यार रिजायन जानासलो. कित्याक फोर्स केलो जाल्यार इट इज डिमांडींग वेर आय एम नॉट डन. दॅट्स वाय हांव केन्ना रॉंग ना. आनी तूं म्हाका डिमांड करता रिजायन जाय. म्हजें एलिगेशन आशिल्ली और म्हाका कितें क्रिटिसिजम आशिल्ली आनी इट वॉज प्रूव्ड हांव रिजायन जावपाचो. सो दॅट्स वाय आय मेड अ स्टेटमेंट ऑन द डे. सो म्हणजे सांगपाचें कितें आहा, आय वॉज रिक्वेस्टेड बाय सेंट्रल लिडरशीप बिकॉज ऑफ अ कमिटमेंट एंड आय थिंक पार्टी इज अबाव एवरीबडी. दॅट्स वाय आय हेड टू रिक्वेस्ट. तेच हांव दिल्ली सकाळी गेलो ना रे. तुका सांगलो बरें सकाळी 4:30 पळय सॉरी 7:30 7:30 देवलो. म्हाजें रेजिस्ट्रेशन घेवन CMच्या ऑफिसान म्हणजे घरा कडेन गेलो आनी तुमकां खबर आहा थोडे तुमचे पत्रकार आसले म्हणटकीर ते रेजिस्ट्रेशन दिलें आनी मागीर येयलो आनी मागीर आतां फुडें जालो. When you talk about commitment is about of whom? Sincerity for those who come suddenly. Commitment म्हणल्यार म्हाका आय डेंट गेट यू. You said your sentence. Commitment is what they have given to commitment to the people who came, no? So when people like you, what do you have to say? Is No, there see- about sincerity? See, for me, party, I leave everything to the party. If they have decided that I have to resign, I have resigned. If they have something else for me in mind, tomorrow I can be the chief minister also if they decide what is there. No, I'm just saying. Good. I'm just saying. So you mean to say I will not take the chief ministership? No, I'm just saying that you want me to say that. But it is for the party to decide. Maybe Pramod Sawant may be gone as a minister in the center, like how defense minister was taken. God knows what is there in the state. Maybe. ना सांगता रे तुका म्हाका जबाबदारी पळय जे पार्टी म्हाका जबाबदारी अरे तशें म्हणणार रे जबाबदारी जी दिल्या पळय आतां तेजेर हायलायट जातले तुमचे बाकी हांव म्हणटा ते कट मारतले. अरे म्हजें सांगपाचें कितें आहा इट इज अ डिसिजन ऑफ द पार्टी. सो वॉट एवर डिसिजन ऑफ द पार्टी आय अबायड बाय इट. कितें नवीन जबाबदारी दिल्ली आनी कितें उलोवप जालां पॉलिटिकल बाबा आनी 2 जाणांक मागीर काडटले अरे पळय ते कितें आसलें
जाल्यार तुका मागीर जेन्ना सांगता पळय तेन्ना तुका सांगता पूण अशें कितें आहा ना म्हाका खबर ना म्हाका म्हजें सांगलें हांवें म्हजें काम केलें आणि दोग जाणांक ड्रॉप म्हणजे काडपाचे खबर ना म्हाका काय खबर ना ते म्हाका कित्याक सांगपाक जाय पूण म्हाजें कितें असो मेसेज वचपाना की बऱ्या कामाची पावती म्हणून तुमकां रेजिग्नेशन हांगासर मेळटा. हांव आतां म्हणजे तुका कोणें सांगलें हांव बरें काम करचो ना म्हणून फुडें हांव बरें काम करीत रावतलों. मिनिस्टर बऱ्या कामाची पावती तुमकां रेजिग्नेशन मेळ्ळा. सी आतां कितें आसा पळय आतां मिनिस्टर जाता तेन्ना थोड्यो गोश्टी मातशे तेच हितू वचूंक पडटा. आतां फ्री न्ही आतां बरें काम पार्टी कडेन आमी सगळ्या मिनिस्टरा कडेन बरें काम करपाक जाय. फुडल्या 3 वर्सांनी परतून भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जावपाक जाय. ताका मागीर 33 ओन जावपाक जाय. तेजे खातीर सगळ्यांनी काम करूंक पडटलें. ओके whatever has happened, you still want to tell people भिवपाची गरज ना. सी ते म्हजो डायलॉग तो सीएमाचो डायलॉग हांव कसो सांगतलो भिवपाचें गरज ना हांव म्हजो डायलॉग सांगता मरे पळय हांव पार्टी वांगडा आसा. पार्टी भारतीय जनता पार्टी लोकां खातीर काम करता. वयर सकयल कितें जावंक शकता म्हणजे सम डिफरन्सीस म्हणजे कितें चुकी जावंक शकता 100% सगळी 10 बोटां सारकी आसना पूण अल्टिमेटली द एम ऑफ द पार्टी इज टू गिव डिलिव्हर टू द पीपल ऑफ गोवा अँड द सेंट्रल पार्टी डिलिव्हर टू द पीपल ऑफ इंडिया. आणि जे 5 स्टेट आणि 3rd लार्जस्ट इकॉनॉमी आणि बाकीचे सगळे गोष्टी विल शॉर्टली बिकम. तुम्ही लोकसभेक बी रावपाच्या हांव कसो लोक आमदार आसा मरे तूं कितें दाडेदार तूं पळय अरे म्हाका सांग तुमी कितें म्हाका तुमी वच म्हणटा हांगाच्यान अरे हांव हांगा गोंयकाराचे सेवेक आसा मरे हांव करतलो मरे हांव भुरगो म्हूण सांगला मरे तूं जाणटो केला म्हाका आतां इतलो बेगीन लोकसभेक खंय धाडटा तूं म्हाका सेंटरनी जर पार्टी प्रेसिडेंट पद दिलं तर घेणार कसलें पार्टी प्रेसिडेंट म्हाका खबर ना सी हांव तेजे आय हॅव नॉट सी तुका सांगता म्हाजें आय हॅव ऑलवेज बीन रियलिस्टीक. तेन्ना हांव तुमकां पत्रकार जेन्ना परिशदाक विचार म्हणटा आनी कितें तुमी सोंपता प्रस्न विचारपाचे बाकीचे धांवता विचारता तेन्ना हांव धांवना हांव आतां देखून तूं प्रस्न जाय ते विचार. आतां सेंटरान जर म्हाका कितें डिसिजन जालें कितें आसा एज एंड वेन इट कम्स दॅट इज द टायम आय विल टेक अ डिसिजन. आतांच पयलीं कशें शिता फुडें बीट खातलो. पण सामान्य म्हटलं पाहिजे तुम्ही भुरगे आसा पण आता एक जाणटो मनीस कॅबिनेटान येता आता 4th कोण येता जाणटो सिनियर एक कॅबिनेटान येता सो कॅपेबल ना तो लोकसभेक वच म्हणटा पळय ताका जाण भुरगो म्हणला अरे लोकसभेक कितें जाता सी आय स्टील हॅव टू लर्न अ लॉट म्हणजे म्हाज्या बद्दल उलयला हांव सो म्हज्या बद्दल उलयला लोकांच्या बद्दल हांव कसो उलोवंक शकता. तुम्ही आता लोकांक कितें सांगतले कुडचडेच्या कित्याक आपल्या कुडचडे वयले लोक म्हज्या वांगडा आसा. दे ट्रस्ट द MLA लास्टाक डेव्हलपमेंट बाकीचे गोष्टी मतदारसंघात करपाक जाय. दे नो दॅट देअर MLA इज केपेबल. दे नो दॅट द MLA वील डू गुड वर्क. दे नो दॅट द MLA वील सी दॅट द वर्क्स आर डन. आणि वी आर स्टील इन द रुलींग भारतीय जनता पार्टी आता आनीक 3 वर्सां 4 महिने उरले समज फुडलें इलेक्शन जावपाक आनी आमी रुलिंगान आसा मरे आमी काम करतले लोकांचें. कुडचड्या वयल्या लोकांचेर टेन्शन घेनाका. कुडचड्या लोक म्हाका बिलीव करता. कुडचड्या लोकां म्हाजेर संपर्क आसा आनी आतां मंत्री नासतना आनी मातसो चड संपर्क जातलो पयलींच्या भशेन जातलो संपर्क.